सांखळेन पहिले फिजिओथेरपी, नॅचरोपॅथी आणि योगिक सायन्स हॉस्पिटल जातले म्हण मुखेलमंत्री दोतोर सावंत हांच्यानी सांखळेन गोवा कॉलेज ऑफ फिजिओथेरपी, नॅचरोपॅथी आणि योगिक सायन्स ओपीडीच्या उक्तावणा वेळार सांगला। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट। इंस्टिट्यूट हाच्या मार्फत फिजिओथेरपी आणि नॅचरोपॅथी कॉलेजांनी सुरू केला। हाचो मूळ उद्देश आमी पळयताले की दर वर्सा फिजिओथेरपी शिकपाक 150 ते 200 भुरगे गोंया भायर वता। फक्त 20 भुरग्यांचे प्रोविजन गोंयांत आशिल्लें आनी 20 भुरग्यांक एडमिशन म्हणजे गोंयच्या फिजिओथेरपी कॉलेजींत मेळ्ळ्या उपरांत ताका एडिशनल दिसतालें की आपल्याक फिजिओथेरपीचें एडमिशन खंय घेवचें, जाल्यार ताका एक तर बेळगांव, धारवाड, कारवार, पुणा हांगासर वयचें पडटालें। तो सगळें कन्सिडर करून फिजिओथेरपीचें एड्युकेशन ताका हांगा मेळचें म्हणून BPT बॅचलर इन फिजिओथेरपी कॉलेज आमी स्वता सुरवात केली, which is affiliated to the Goa University, which is approved by the government of Goa, आणि परत एकदा which is again it is a grant aided by the government. त्याची फीस सुद्धा म्हाका दिसता जी KAD फिजिओथेरपीच्या कॉलेजीत पे करतात त्याच्या 1/10 फी ही आमच्या फिजिओथेरपीच्या कॉलेजीत अवेलेबल आसा। The same way the BNYS Bachelor of Naturopathy and Yogic Science is a new course. साउथ इंडियात सगळीकडे बॅचलर इन नॅचरोपॅथी, योगिक सायन्स हो कोर्स आसा। आजपर्यंत नॉर्थ इंडियात खूप कमी जाग्याचेर आशिल्लो। वी हॅव स्टार्टेड इन आवर इंस्टिट्यूशन अगेन इट इज एन 4.5 year कोर्स विथ 1 year इंटर्नशीप। जे कोर्स गोवा युनिवर्सिटी एफिलिएटेड, अप्रूव्ड बाय द गव्हर्नमेंट ऑफ गोवा आणि इट इज एडेड गव्हर्नमेंट इंस्टिट्यूट म्हणून आमी सुरवात करता। 35 भुरगे जे BNYS शिकता ते 35 भुरगे योगा ट्रेनर म्हणून योगा शिकोवपा दीस योगा डेच्या दिसा डिफरंट इंस्टिट्यूशनांनी वचून इन्क्लुडींग गोवा युनिवर्सिटीक जो योगा शिकोवपा खातीर गेल्लो तो आमच्या इंस्टिट्यूशनांतली भुरगीं आशिल्ली। इट इज अ प्राऊड मोमेंट फॉर अस। म्हणून हांवें म्हणटा दिसता आसतना प्रत्येकाक ल्हान दिसता, खंयचीय गजाल सुरू जाता आसतना ती खूब ल्हान जाता। आमचें स्वप्न खूब व्हड आसा की गोंयांतले न्ही की बऱ्यांतले बरें नॅचरोपॅथी आनी योगिक सायन्स हॉस्पिटल कम वेलनेस सेंटर जाका आमी म्हणटा की आज जे मेडिकल टुरिजम जे म्हणटा इट इज अ वेलनेस टुरिजम, नथींग एल्स। म्हणजे आमी जेन्ना देशभर भोंवता तेन्ना वेलनेस टुरिजमान जर सगळ्यांत बरें कोण करता आसत जाल्यार नॅचरोपॅथी आनी योगिक सायन्स स्टुडंट करता। ती प्रत्येकान आमच्या सगळ्या स्टुडंट्सांनी मोग दवरचो की आपलें बरें वेलनेस सेंटर आसचें, आपलें बरें हांव वेलनेस हॉस्पिटल म्हणचो ना, इट इज अ वेलनेस सेंटर। इट इज नॉट टू ओनली टू ट्रीट द पेशंट बट इट इज टू फिटनेस, एखाद्याची फिटनेस दवरपा खातीर आमी केलें काम। म्हणजे आज वेलनेस सेंटरांनी लोक बरो ना म्हणून वतना आपूण फीट उरचो म्हणून वता, ताका 3 म्हयन्याची पॅकेज, 15 दिसांची पॅकेज, ही पॅकेज घेवन तो फिटनेस सेंटरांनी रावता। ही प्रॅक्टीस कित्याक तर आपल्याक परत फीट दवरतलो, म्हणजे ताका रिजिन्युएट जावपाक जाय, आपल्याक परत एकदां बरो उर्जावान जावचो, ताकदवान जावचो आसत जाल्यार ती पॅकेज फॉलो करपा खातीर खूब जाण ते करता आनी इट इज अ प्रॅक्टिसींग म्हणून